येवकार हांव जवाहर सर्वे गायच्यो हेडलायन्स. पेडणेचो प्लॅन दवरला एबियन्सात, तेचेर आनीक चर्चा नाका, सांगलें टीसीपी मिनिस्टर विश्वजीत राणेन. जाल्यार गिरीश चोडणकार म्हणटा यू टर्न वाल्यांचेर ना विस्वास, सोमतो स्क्रॅप करून उडय प्लॅन. दिवचल पालिकेन काढली बाजारातली अतिक्रमणां, ह्या फुडें चालू उरतली अतिक्रमण विरोधातली मोहीम, सांगलें नगराध्यक्षान. फुडले कांय दीस सुकें उरतलें हवामान, कांय वाठारांनी 14 तारखेमेरेन शिवरतलो पावस, हवामान विभागाचो अदमास. आनी आतां आयच्यो कोंकणी खबरो विस्तारान. लोकांक जाय तसोच प्लॅन करतले. सध्या पुरतो पेडणेचो प्लॅन एबियन्सात दवरला, म्हटल्यार हाचेर आनीक चर्चा ना. पर्रीकारान जसो 2021चो रिजनल प्लॅन एबियन्सात दवरलेलो तसोच पेडणेचो झोनींग प्लॅनय एबियन्सात दवरता. पत्रकार परिशद घेवन विश्वजीत राणेन आयज घोशणा केली. शेवटाक विश्वजीत राणेन प्लॅन एबियन्सात दवरता अशी घोशणा केली आनी तात्पुरतो पेडणेच्या झोनींग प्लॅनाच्या वादाचेर पड्डो पडलो. पेडणे नागरीक समिती, पेडणेकार, पेडणे काँग्रेस आनी मांद्रेचो आमदार जी दारोलकार अशा सगळ्या घटकांनी एकठांय येत टीसीपीच्या पेडणे झोनींग प्लॅन ड्राफ्टाक विरोध केल्लो. प्रकरण हाती भायर वयता अशें दिसतकच अचकीत टीसीपी मंत्र्यान कितें सांगलें आयकात. हांव पयलीं सारकें टावन प्लॅनिंग मिनिस्टर सारको ना, म्हाजे वेगळे तरेची भुमिका आहा. लोकांक कितें जाय आशिल्लें की लोकांची घरां आनी लोकांचे सगळे गोश्टी इन्क्लूड केल्ले जाय आशिल्ले, पूण हो चर्चा केन्नाय फुडें आमी करूं शकता. तो पर्यंत कितेंय म्हायती जर सरपंचाक जाय, सरपंच केन्नाय सीटीपीक मेळोवंक शकता, तुमी म्हायती घेवंक शकता. पूण आयजचे दिसा हो विशय जो आहा, हो विशय हेजेर चर्चा करपाचो विशय सारको उरोंक ना सद्याचे दिसा. ज्या तरेचे आमी चर्चा केल्या, एकूच तुमकां प्रेसाक आपयल्ले आसा that the zoning plan of Pedne stands in abeyance and it is going to be kept in abeyance till further instructions and directions from the leadership. It will be discussed with the leadership, and whenever the time comes and whenever it appropriate, it will be taken further, taking the people into confidence. As of today, the plan is in abeyance. There is no going to be further discussion on this plan from my side. As far as the plan is concerned, it is in abeyance. I am once again quoting to the media that the plan is in abeyance. This plan was to be prepared by taking vested interests on board. We are going to take the people of Pedne, and whenever we have to do anything further, the people will be taken into confidence. But as of now, the plan is in abeyance. आपूण गृहमंत्र्याकडेन उलयल्या उपरांत हो निर्णय घेतिल्ल्याचे विश्वजीत राणेन सांगले. त्या वेळार प्रस्न प्रादेशीक आसतना केंद्रीय मंत्र्याकडेन चर्चा कित्याक अशेंय पत्रकारांनी विचारले. ताका राणेन दिल्ली ही जाप. अबेयन्साचो इतलोच अर्थ आहा की ज्या तरेन मनोहर पर्रीकारान रिजनल प्लॅन 2021 अबेयन्सान दवरलेलो, त्या तरेन आमी ह्या ड्राफ्ट स्ट्रेटेजिक प्लॅन अबेयन्सान दवरता. झोनिंग विषय टोटली लोकल तुमच्या लेवलार इश्यू तो सेंटराचे इंटरव्हेन्शन जाय ना. सेंटराचे केंद्र नेतृत्व कडे कित्याक कांय लोकांनी कांय विशय आसता अशें की केंद्र नेतृत्वाक बी कॉन्फिडन्सान घेवपाची गरज आसा. लास्टाक आमी नॅशनल पार्टी, केंद्रान आमचे लिडरशीप आसा, पार्टीचे अध्यक्ष आसा आनी आमचे सगळे लिडर्स आहा कॉन्फिडन्सान घेवन. आनी ह्यो वेळ आहा, मध्य प्रदेश इलेक्शन आसा आनी बाकीच्या राज्यान इलेक्शन आसा, कांय ना. आमी केन्नाय हे जेन्ना आमी विशय हो चर्चा करतले तेन्ना केंद्र नेतृत्वा कडेन चर्चा करून आमकां योग्य तरेन कशें पावलां फुडें वचूंक जाय, आमी ते पावलां घेतले, लोकांक कॉन्फिडन्सान घेवन आमी घेतले. आयजचे दिसा हो प्लॅन आमी अबेयन्सान दवरता. हेजेर आनी चर्चा करपाची गरज ना. खंय तरी मांद्रेच्या आमदारान चॅलेंज केल्ले. म्हाका ते तुमकां तशें दिसता. हांव हांगा बसल्या, सरपंच बसल्या, पंच बसल्या, हांव भारतीय जनता पार्टीचो मंत्री आनी हांव एक वेगळो बरो एक लोकां मदीं रावल्लो मनीस. हांव कोणाचें नांव हांगा घेवंक सोदता, कोणाचें नांव तूं घेवंक सोदता म्हाका खबर बी ना. आयज कितें आहा की लोकांक मिसगायड करपाचे जायत्यो तरेचे गोश्टीचो प्रकल्प चल्ला. हे प्रेस कॉन्फरन्स प्रश्न उत्तर आनी दिवपाचे ना. एकूच हा मुद्दो हांगा की झोनींग प्लॅन पेडणे हांवें निर्णय घेतलेलो आसा. म्हाजे नेतृत्वा कडेन चर्चा करून सोदतेचे विशय बी तशेंच विचार आशिल्ले, आमचे बाकीचे सगळे पंच सदस्याचे विचार आशिल्ले. केंद्र नेतृत्वा कडेन आमी जे पर्यंत डिस्कस करिना आनी घाई कांय ना. आयजचे दिसा झोनींग प्लॅन पेडणेचो आमी अबेयन्सान दवरता. हेजेर आनी प्रोसेस कांय जावचो ना फुडें, जो पर्यंत आमी थरयता आनी डिपार्टमेंट थरयता. जालो. तेवटेन जी दारोलकारान सभा घेवपाक सुरवात केल्ली. पेडणे नागरीक समिती पेटिल्ली. बरेच जाण हायलायट जावपाक लागलेले. हेवूय टीसीपी मंत्र्याचे मतींत आसूं येता. देखूनच तेका वयता कितें सांगचें पडलें तें आयकात. आनी हांगा आमचो हिरो आहा आमचो दयानंद सोपते.
जालो विषय जाले क्लियर नो मोर प्रेस कॉन्फरन्स गोवा 365 खातीर डिलन रॉड्रिगेज आनी निखिल जल्मी. सरकार अंत्योदय तत्व घेऊन फुडें वयता. सत्तरीकारांनी आपले प्रश्न घेऊन फुडें येवचे. ते जाग्यार घालपाचे यत्न सरकार करतले. देवय राणेन सत्तरींतले जनता दरबारात उतर दिले. पूण कामां जाग्यार पडपा परस लोकांची सरकारी अधिकाऱ्या वयली तिडक आदींच आयकून घेवची पडली. पळयात. घोळ येता आमकां घोळ येता हो म्हणटा सर 11:30 शिवाय येत ना जाल्यार मागीर आमी कितें थंय जावं थंय आमकां लिस्टाक भाग घातल्या खुर्ची सुद्दां आसना थंय करून जायो आपलो टायम टेबल आठवड्याचो लागलो मामलेदारान किंवा कलेक्टरान किंवा जे अधिकारी आहात ते हांगासर टायमार येत ना सत्तर तालुक्यात हा मी म्हणटा म्हणून त्यांना ओके हा सत्तर तालुका हे मामलेदाराचे तो काय केला त्यांना जाग्याला आसना एकतरी मेळालो नाका तो हा अशा मामलेदार अशा लोक तुम्ही हांगा करूं नाका. ह्या मागीर फॉरेस्ट डिपार्टमेंट 4 वर्सां पयलीं मी जेन्ना पीक विमा नसली तेन्ना मला सरकारी अधिकाऱ्यांच्या विरोधातल्या कागाळीनच जनता दरबाराक सुरवात जाली. सरकारी कचेऱ्यांनी गेल्या उपरांत ते जाग्यार आसनात, टायमार मेळनात, खेपो घालच्यो पडटात अश्यो सरकारी अधिकाऱ्यांच्या विरोधातल्या कागाळीनच दरबार गाजलो. सरपंचांनी आपल्यो मुळाव्यो अडचणी मांडल्यो. अर्थीक पालवाची आस्त उक्तायली. वर्षभरात जेणेकरून घातकी म्हणजे जी डेंजरस झाडां असतात पंचायत एरियात ती सरकार आमचे डेप्युटी कलेक्टरा मार्फत मामलेदारा मार्फत आमकां ऑर्डर दिता. आमी जेन्ना आमी नंबर ऑफ झाडांचे दिले की आमकां मान्यता दिवपा म्हणल्यार ते परमिशन दिता. पूण फंड कोण दितलो? सरकार एक झाड जर मारतल्यार 10-15 हजार लागता झाडांक चडपाक. ते तुम्ही खंय तरी आमकां सरकारान दिवचे वेगळो फंड फक्त ट्री कटींग हे सामकें व्हेरी इम्पॉर्टंट. जेन्ना तरी आमी एक मनीस खंयचो झाड मारपाक गेलो जाल्यार दुसरोय म्हणटा म्हाज्या घरांत झाड पडटलें तेय मारा. तिसरो मागीर उरला तिसऱ्या वार्डांतलो. अशें करून एक 10-20 झाडां जाता वर्साक. 20 झाडां म्हटल्यार पयशे गेले कितले? लाखभर रुपया आमी वर्सभराक झाडां खातीर खर्च करूंक शकना. जावं आमचे इंटरनल रोड आसा ते आमी करता, पंचायत करता. पण पंचायतीक सगळे गरीब आसा कितलो तरी भार उचलतली. बुश कटींग करतलो जाल्यार जवळ जवळ 1.5 लाख लागता. गटर पावसाचे उसरतलो जाल्यार 2-1 लाख लागता. इतलो सारो फंड सगळो पंचायत उचलता. फक्त स्टेट हायवे आसा ते खंय तरी PW डिपार्टमेंटान करचे अशी माझी मागणी आसा. बरीचशी वर्सां करूंक ना. सरकार तेंचेर लक्ष दिना. गटरय उसपिना. खंयचे स्टेट हायवे जे आसा ते तेंच्यांनी PW मातशे केले जाय. पंचायतीक आदार जातलो. सत्तरीकारांच्या प्रश्नांचो पावस सोंपपा सारको नासलो. पावसाच्या दिसात लोकांच्या मुळाव्या प्रश्नांनी मंत्री आमदारांक घाम काडलो. सगळे प्रश्न हांगा सुटावे जावपा सारके नात. पूण आतां सगळ्या अधिकाऱ्यांक डायरेक्शन वयतले. सुभाष फळदेसायन सांगले. आमच्या सरपंच आसतले फायली हाडटा आसतल्यो सगळी प्रपोजलां जर मांडपाक गेले वाचपाक गेले की आमी ड्रेन जाय आमकां वस्तू जाय आमकां बाय जाय आमचे आमचे विशेष आडकून उरलेले प्रश्न येतात. म्हजे कडेन आसा ती खाती जाली म्हजे व्यतिरिक्त ती खाती आसा त्या खात्याचेर चर्चा जावपाक शकता. हांव म्हज्या खात्याची सगळी पूर्ण जबाबदारी घेवपाक शकता. बाकीचे जी खाती आसात ऑफिसर्स आसात तांकां डायरेक्शन सुचतली आनी तेचे फॉलोअप जावपाचे एक आमी मेकॅनिझमूय डेव्हलप करतले. मॅडमनी त्याच्या दृष्टिकोनांतल्यान ती पळयतले की कोणा कडेन कितें आनी कोणी करपाचें हें वेवस्थीत जाणून दितले. गोवा 365 खातीर महेश गोवेकार आनी निखिल जल्मी. एबियन्सात दवरूं नाका. पेडणेचो झोनिंग प्लॅन ताबडतोब स्क्रॅप कर. काँग्रेसीचो फुडारी गिरीश चोडणकारान TCP मिनिस्टर विश्वजीत राणेक सांगला. जीत आरोलकाराक कारवायेची शिटकावणी दिवपी विश्वजितान आदी मायकल लोबोचेर कारवाय करची अशेंय चोडणकार मागता. पळयात. ज्या प्लॅन ड्राफ्टाक लागून बोवाळ पडला तो पेडणे झोनिंग प्लॅन एबियन्सात दवरता अशें आयज विश्वजीत राणेन घोशीत केल्ले आसले तरी काँग्रेसीन ताच्या युटर्नाचेर अविश्वास दाखयत प्लॅन स्क्रॅप कर अशें मागला. हाचे आदलो TCP मिनिस्टर मायकलाचेर कारवाय करपाचें दिल्लें उतर खरें करून दाखय अशें गिरीश चोडणकारान मागला. पळयात. पेडणेच्या झोन प्लॅन बद्दल शुक्राराक विश्वजीत राणेन स्टेटमेंट केलें की खंयच्या परिस्थितींत हो झोन प्लॅन पेडणेचो आपूण कसोच बदलपा ना. आयताराक तो स्टेटमेंट करता की ऑब्जेक्शन घालपाक
आपूण ते दीस वाडयता म्हणून. हाजे वयल्यान एक स्पश्ट जाता की विश्वजीत राणे एज अ TCP मिनिस्टर has already decided to go ahead with that zonal plan. पूण लोकांक फटोवपाक तो एक स्टेटमेंट करता की आपूण ते ऑब्जेक्शनाक घालपा खातीर ते दीस वाडयता म्हणून. हातूंतल्यान क्लियर दिसता की डिसिजन ऑलरेडी घेतल्याक आतां फक्त लोकांक फटोवपाचे आनी हो इशू डायवर्ट करपाचो हे प्रयत्न विश्वजीत राणे कडून केले वयतात. आमी तेजे डिमांड करतात की हो जो पेडणेचे लोक आसात, पेडणेच्यो पंचायत आसात, त्यांच्या विरुद्ध वचून तांकां जे जंय नाका तो प्लॅन तेंचेर लादनाका, तुका तो विड्रॉ करपाक पडटलोच. दुसरी गजाल म्हणल्यार तुवें हेजे पयलीं मायकल लोबोच्यो खूब इल्लिगलिटीज काडलेल्यो. मायकल लोबोक तुवें नोटीसूय धाडलेल्यो. मायकल लोबोक तुवें धमकी दिल्ली की आपूण तुका अरेस्ट करतलो, तुजेर एक्शन घेतलो. आज मेरेन गोंयच्या लोकांनी एकूय एक्शन त्या बद्दल पळयल्ली ना. आता तुवें नवीन धमकी दिल्याक जीत आरोलकाराक धमकी दिवचे पयलीं मायकल लोबोक जे तुवें सांगलेलें, जी तुवें धमकी दिल्ली तेजेर एक्शन घेतलो म्हणून, मायकल लोबोक पयलीं अरेस्ट कर, तेजेर एक्शन घे, तेजे नंतर नवी धमकी दी. ब्युरो रिपोर्ट गोवा 365. आता घेऊया एक ल्हानसो विसव. विसव उपरांत येवकार पळय फुडल्यो खबरो. नुस्तेकारांक मडगांवच्या होलसेल मार्केटांतल्यान कुशीक काडल्या उपरांत बरीच गरमागरमी जाली. रापणकारांचे मजतीक आतां काँग्रेस धांवन आयल्या. मार्केटा भितर रापणकारांक तांचें नुस्तें विकपाक सुवात दियात. काँग्रेस फुडारी एल्वीस गोमसान मागला. ह्या मार्केटा भायर नितळसाण ना. घाण वास सोंसचो पडटा. थंय नितळसाण राखपाक जाय. तशेंच थळाव्या नुस्तेकारांक मार्केटांत बसपाक पयलीं प्राधान्य दिवचें अशेंय एल्वीस गोमसान सरकार कडेन मागला. आयकात. नुस्तेकारां सगळें काडलें. हय, नुस्तेकारां काडले तो हो इशू चड गाजता ह्या दिसांनी. आनी कितें आहा मरे, ही प्रॉब्लेम सॉल्व करतलो जाल्यार एक बरो अप्रोच जायो. प्रॉब्लेम म्हणटे व्हडली हे म्हणटे सरकारूय प्रॉब्लेम जाल्ले आहा ह्या लोकांक. सरकार म्हणल्यार गोंयचो गव्हर्मेंट आनी तांच्यो एजन्सीज. आतां लोकांक खबर आहा कितल्यो एजन्सीज इनवॉल्ड आसतात तितून. पळय, गोंयचें सरकार, मागीर तुजी SGPDA म्हणटा ती सावथ गोवा प्लॅनिंग डेव्हलपमेंट, मागीर म्युन्सिपालिटी 3 जाल्यो, मागीर कलेक्टर 4, एडिशनल कलेक्टर 5, ते डेप्युटी कलेक्टर, तांकां एक एकट्या सेपरेट पावर आसा मामलादार बी धरून 6. मागीर तुजे फिशरीज डिपार्टमेंट 7, मागीर तुजे गोवा पोल्युशन कंट्रोल बोर्ड 8, मागीर तुजे वेट्स एंड मेजर्स 9, मागीर तुजे FDA 10, मागीर तुजे पुलीस स्थानीक 11-12 एजन्सीज. चड पळय टू मेनी कुक्स स्पॉयल द ब्रॉथ म्हणून आसा, तितूंतलो हो प्रकार हे शियर इनकॉम्पिटन्स. आनी ह्या इनकॉम्पिटन्साक लागून आतां हायकोर्ट पडला म्हणटा. बट टू द बेस्ट ऑफ माय नॉलेज हायकोर्टाचें नांव यूज जाता आसतलें, पूण हायकोर्टान हें बेजिकली हें साप उरचें, हांगा क्लिनलीनस उरची, हाजेर हायकोर्ट मदीं पडलेलें. हांगा आतां सुद्दां उबे रावले जाल्यार देर इज नो क्लिनलीनस, एब्सोल्युटली नो क्लिनलीनस. तो स्टेंच येता, वास येता, तो कांय सोंसपाक व्हेरी डिफिकल्ट एक नॉर्मल मनशाक. संवय जाल्यार तांकां वेगळी गोश्ट. आतां डिमांड कितें आमचो? डिमांड म्हणटा तें हें रेजोल्युशन जातलें जाल्यार हाचो पयलो अप्रोच सारको आसपाक जाय. हे कितें म्हणटा, हांकां एअर कंडिशनान बसून इतल्यो एजन्सीज हांवें सांगल्या, तांकां सपनां पडटा की नुस्त्याक अमकेच टायमार पडटलें, नाल्यार नुस्त्याक आमकां आपयतलें रापणकारांक की आमी आतां तुमी 10 जावचे पयलीं आमी पडटले भितर, तुमी हे आमकां व्हरा आनी विका म्हणून. अशें जायना तें. दे डोंट हॅव दॅट अप्रोच. जेन्ना जेन्ना नुस्त्याक पडटा तेन्ना तांकां ती सवलत मेळपाक जाय. आनी लोकल लोकां खातीरच हें सगळें पयलीं आसूंक जाय. लोकल लोकांक जर ही सवलत मेळना जाल्यार हें कित्याक सगळें. आतां पळय हो होलसेल मार्केट खूब वर्सांचो, तो स्टार्टच जाल्लो लोकल लोकां खातीर, तांचे हांगा डिस्ट्रिब्युशन जावचें म्हणून. आतां हो इनिशिएटीव म्हाका दिसता विजय आसतना घेतिल्लो, हें सगळें जाग्यार घालपाचें. आतां इतल्यो एजन्सीज आसून सुद्दां हें जाग्यार पडना. सो दॅट मिन्स समथींग इज रॉंग वीथ द people who are in the administration and basically the government of Goa. हे सोल्युशन येतलें जाल्यार हांव परत सांगता, एक प्रॉपर अप्रोच आसपाक जाय. लोकल लोकांक हांगा सवलत मेळपाक जाय. तुमी नाल्यार कितले मिटिंगे घेया आनी कितेंय करा, कांय जावपाचें ना. हाज्या व्हडली प्रॉब्लेमां आमी सॉल्व केल्ली आसा म्हणून सांगता. दीस प्रॉब्लेम कॅन बी सॉल्व व्हेरी इजिली. आनी बेश्टेच मागीर ते मायग्रंट आनी लोकल हें बेश्टें एक टेन्शन निर्माण करपाची कांय गरज ना. हितून आमकां खबर आसा हांगा रिटेल कोण करता ते आनी कितले ट्रेडर आसा ते,
आनी हे कोणा खातीर कोण डॉमिनेट करता ते परत सांगता फोंड्या म्हणिल्ले ह्या गोंयकाराचो व्हॅल्यू हळूहळू ह्या सरकारान कमी जायत गेल्लो आसा आनी दीस इज अनदर एक्झाम्पल ऑफ गोवा 365 खातीर संदीप तोयेकार, नितीक्षा गांवकार आनी संगीता ओली. वास्को सध्या स्वतंत्र पथाचो वाद चालू जाला. स्वतंत्र पथ वन वे केला. थंय NH 366 बोर्डय उबे केल्यात. हो मार्ग वन वे करपाचें कारण कितें? आमदारान सांगचें. लोकांनी स्वतंत्र पथ वाटावपाक रस्त्यार देंवचें. काँग्रेसीचो आदलो अल्पसंख्याक अध्यक्ष नाझीर खानान उलो मारला. पळयात हिरू महालेचो रिपोर्ट. वास्कोचो स्वतंत्र पाथ रोड हो NH 366 जाल्या उपरांत एक खंय तरी बोवाळ चालू जालो आसा आनी एक्स मायनॉरिटी चेअरमॅन काँग्रेसचो नजीर खान हेणी हेचेर खंय तरी आवाज उखल्लो आसा आनी तेणी म्हटलां की हो जो रस्तो आहा हो खंय तरी सिटी रोड आहा आनी हांगा मोर चडशे कंजेशन जाता आनी जे गाडयो हांगा पार्किंग जाता हे जर फाल्यां हायवे जालो आनी NH 366 जालो वन वे जालो जाल्यार हांगा खूब कंजेशन जातलें. हांगा जो बिझनस करता तांकां जायतो त्रास जातलो आनी ह्याचेर खंय तरी आमदारांचेर आवाज उठोवंक जाय आनी हो NH 366 जाला तो परत सिटी रोड जावपाक जाय, नॉर्मल रोड जावपाक जाय, जेणे करून हांगा जे लोकल बिझनस करतात आनी बाकीचे जे लोकांक हांगा येता वयता तांकां त्रास जावचो ना. आनी तेंच्यांनी मागलां की आमदारान आनी हांगासले लोकल मिनिस्टरान हितून लक्ष दिवपाक जाय कित्याक की हो सिटी रोड जर फाल्यां हायवे जालो जाल्यार हांगासून ट्रक वयतले, हेवी व्हेकल्स वयतले आनी हेचो फायदो खंय तरी पोर्टान जो बिझनस जाता ताका जातलो ना की लोकलांक जातलो. हो आमचो रोड आसा स्वतंत्र पाथ हो NH 17A आसलो आनी एका वन लेन म्हणटाले वन वे आनी अदर वे. सो आतां सडनली विदीन 1 मंथ आमी पळयता की NH 366 बोर्ड मारला आनी NH 366 इज मिनिमम 20 मीटर आनी आमी आयकलां की हो रोड वन वे करता म्हणून. हो रोड वन वे करपाचें कारण कितें? फॉर वॉट? तुम्ही 4 लेन केला, हार्बराक कनेक्टिव्हिटी केला आणि आमचो सिटीचो 1 लेन करपाचें कारण कितें? आणि NH 366 माझे हितून आसा 20 मीटर विथ. आता आमचो लोकल MLA सांगपाक जाय वो NH 366 कितें म्हणून तेन आमकां एक्सप्लेन करपाक जाय, वास्कोकारांक एक्सप्लेन करपाक जाय कितें NH 366 आयल्या म्हणल्यार हे वन वे जाल्या म्हणल्यार शॉपकार कितें करतले? पयलीं तुम्ही वास्कोची वाट लावन उडयला. NH 366 स्वतंत्र पार्क आणि FLSGOM रोड ते वन वे करपाक पळयता. कित्याक लागून? कारण कितें आसा कांय कळना. मुरगांव MPAचेर कनेक्टिव्हिटी तुम्ही केला 4 लेन. आयज हिंगा करपाचें कारण म्हणल्यार एकूच जाता की तुम्ही हिंगासून बी हेवी ट्रॅफिक पास करपाक पळयता. हेवी ट्रॅफिक पास करपाक म्हणल्यार वास्कोची फूल NH वायट पळयत दाजीन प्रेस कॉन्फरन्स केले, सायड प्रेस कॉन्फरन्स केले आणि त्यांनी क्लिअरली कट सांगला की आम्ही ऑन ट्रायल बेसिस वन वे ट्राय करता म्हणून. अरे तू तशें सांग की आम्ही ट्रायल बेसिस ऑलरेडी इट इज नोटिफाईड. तुम्ही पब्लिकाक उल्लू करपाक लागला. तू MLA पयलीं पब्लिकाक दिसा न्हू NH 17A केन्ना डिनोटिफाईड जालो आणि NH 366 नोटिफाईड केन्ना केले? तुम्ही पब्लिकाचे हितून आणना कांयच ना. डायरेक्ट तुम्ही बोर्ड मारता आणि सांगता की बाबा दिस इज NH 366 स्वतंत्र पाथ आणि FLSGOM रोड 366 करता आणि त्याची कनेक्टिव्हिटी खंयसून आसा फ्रॉम कोर्तालीम टू मुर्मगांव. म्हणजे हे सारखे क्लिअर कट सांगता, हे पेपर क्लिअर कट सांगता की सो तुम्ही हे वन वे करता फ्रॉम कोर्तालीम जंक्शन टू हार्बर. गोवा 365 खातीर हिरू महाले, समृता खनगावकर आणि मनीषा जाधव. परतून घेऊया एक व्यावसायिक विसव. विसव उपरांत येवकार पळोवया उरिल्ल्यो खबरो. बऱ्या कामांक एक एकदां कितें तरी वायट घडचें पडटा वा जाग तरी येवची पडटा. दिवचले तशेंच जालें. बाजारांतलीं अतिक्रमणां पालिकेन आयज काडून उडयलीं. बिरेस्तारा दुकानांक उजो लागतकच पालिका जागी जाली. अतिक्रमण विरोधातली कारवाय ह्या फुडें चालूच उरतली, नगराध्यक्षान सांगला. पळयात महेश गोवेकराचो रिपोर्ट. फाटल्या बेरेस्तारा जी घडणूक घडली उजो लागपाची पोरण्या मार्केटान दिवचले तेन्ना एक प्रश्न उबारलो की जी एन्क्रोचमेंट केल्ले लोकांनी शॉपवाल्यांनी त्याच्या खातीर फायर ब्रिगेड जी त्या जाग्यार पावपाक जाय आसली ती पावपाक खूब एका आडमेळें निर्माण जालें. ताचेर म्युन्सिपाल्टीन खर पावलां उचलून फाटले 2 दिसां पयलीं जे शॉपवाले आसा तेंच्यांनी एन्क्रोचमेंट केल्ले तांकां नोटीसी इश्यू केल्ल्यो
आनी तांकां ते काडपाक सांगलेलें आनी ना जाल्यार आयज सोमारा आमी एक्शन घेतलें अशें तांकां शिटकावणी दिल्ली. त्याच्या प्रमाण आयज म्युन्सिपालिटीन जी एन्क्रोचमेंट केल्ली शॉपां आसा तांचे फुडले जे पत्रे कोणी वाडयल्ले तशेंच ते रस्त्यार कोण आयिल्ले तेंचे सगळे आयज काडलेले आसा आनी जो रस्तो आतां क्लियर केल्लो आसा. चेअरपर्सनान सांगलां की तेंची एक्शन कंटिन्युअसली चालू उरतली. फुडें अशे प्रश्न परत परत जावपाक जायना की अशें कितें जालें जाल्यार जे कोणाक आडमेळी निर्माण जावंक जायना. त्या खातीर जी एक्शन आहा ती कंटिन्युअसली चालू उरतली आनी जे कोण येता फुडें तांचेर खर कारवाय ते करतले. तुम्ही आज ॲक्शन घेवपाक चालू केला कशें कितें कितकी दुकानांचे हें केलां? ना मेन कशें गाडी जी फायर ब्रिगेड आसली पळय ती सुटाना आली ते दीस. ते खंय सुटाना पळय ते सद्या आमी क्लियर केले. तांकां आमी पयलीं सांगलेलें तोंडी की तुमी करा म्हणून, पूण तेंच्यांनी एका एकट्यानूच कितें आयकलेलें लाडान. बाकीच्यांनी मागीर आमकां आयज जबरदस्ती मातशें काडचें पडलें. कितक्या दुकानांचे काडला आता जवळ एक 2-3 दुकानाचे काडला आनी होतो एक 2 रुपये. न्ही हे सगळे रस्ते तुमी आतां क्लियर करतले? सगळे म्हणजे कशें स्टेप बाय स्टेप घेता, पूण सद्या आमी सुरू केला. तांकां सांगलेलें आमी सोमार पर्यंत आमी क्लियर करता म्हणून ते केलां आमी. हेज्या फुडलें एक्शन कितें आसता म्हणजे तांकां परत हें करपाक परत तेंच्यांनी दवरलें जाल्यार? ना करी जाल्यार परत येतलो हांव, परत उखलतलो. तशें म्हणजे कंटिन्युअस एक्शन उरतली? हय 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 कंटिन्युअस एक्शन उरतलें. कित्याक म्हाज्या खातीर हांव करिना, तांकांच दुकानकारांकूच सगळ्यांक बरें जातलें. कित्याक जो फायर ब्रिगेडीची गाडी जर पावना थंय भितर जाल्यार कसलो. न्ही हेंच्यांनी हे रस्त्याचेर घातलेले सगळे? हय रस्त्याचेर फूल एन्क्रोचमेंट पयलो आसतलें तुवें. गोवा 365 खातीर महेश गोवेकार, समृता खणगांवकार आनी मनीषा जाधव. धर्मापूर स्पोर्ट्स क्लबान धर्मापूर खेळ मळार पहिली अखिल गोंय फुटबॉल सर्त घडोवन हाडली. हे सर्तीत 14 पंगड वांटेकार जाल्ले. सा जुजेदी एरियलान जैत जोडली. निमाणी मॅच सा जुजेदी एरियल विरुद्ध नावेली स्पोर्टिंग क्लबामदी जाली. सा जुजेदी एरियलान टाय ब्रेकरान 3-2 अशा फरकान मॅच जिखली. उत्कृष्ट खेळगडो म्हण सा जुजेदी एरियलाचो क्लिंटन नियासो हाका इनाम फावो जाले. मॅन ऑफ द मॅच इनाम नावेली स्पोर्टिंग क्लबाच्या जोडसन फर्नांडिसाक फावो जाले. वेळीचो आमदार क्रूज सिल्वा मुखेल सोयरो म्हूण हाजीर आशिल्लो. GAFAचो अध्यक्ष डॉक्टर कायतानो फर्नांडीस, धर्मापूर चर्चीचो फादर पाश्कोल आफोन्सो, सरपंच अविता परेरा, जिल्लो वांगडी सिप्रू कार्दोजो आनी हेर मानेस्त ह्या वेळार हाजीर आशिल्ले. कारण वर्साच्या वर्सा तुम्ही हो टुर्नामेंट ऑर्गनायज करीत आयल्यात आनी अंदूच्या वर्सा 40 44th इयर ऑफ द ऑर्गनायझेशन तुम्ही समोरवला. तर आमची परबी तुमकां दर वर्साच्या भाग्योन झुजेच्या आमच्या परबी तुमकां. दोन्ही गेमी बरे खेळले, मातशे मध्ये रफ जाले. टीम स्पिरिटीन खेळले तुम्ही जाल्यार आमचे तुमकां एक फुटबॉलर म्हणून पळयता दुसरे यंग भुरगे आमचे. सो तुम्ही रफ खेळून गेले ते फ्युचर आमचे यंग टॅलंट आसा तेच पळयतले. सो मातशे खेळाचेर तुमचो ध्यान दिया. रेफरीक तेन्नाच डिसिजन दिवचे पडटा. आता क्राउडी थोडो म्हणटा गायो सोलता. दिस इज नॉट अ वे फॉर प्लेइंग अ फुटबॉल. आमी अशें केलें जाल्यार आमचो फुटबॉल खंयच वयचो ना. आमी कितें मेसेज दितली फुटबॉलाक तुमी दाखोवन दिवपाक जाय. बरो आमी पिचीर खेळोन दाखोवपाक ना ते की बॉडीचेर वचोन हें करपाक. ओके सो इन फ्युचराक म्हाका दिसता दोगांय बरे खेळले, नावेली खेळले, आमचे सांजेंदर आर्यल पेनल्टी बरी मारले आनी तुमी जिखले. अशें सदांच खेळत रावा.
गोवा 365 खातीर रमेश नायक रावत, नितीक्षा गांवकार आनी संगीता ओली. फुडले कांय दीस हवामान सुकें उरपाची शक्यताय आसा, तरी कांय वाठारांनी 14 तारखेमेरेन पावस शिरशिरतलो अशें हवामान विभागान सांगलां. मंगळारा हवामानाच्या अदमासा प्रमाण मळब अंशतः सूर्याचो उजवाड आनी शिंपडून पावस पडपाची शक्यता आसा. या दिसा IMDन तापमान सुमार 33 डिग्रीचेर उरतले असो अदमास काडला, जाल्यार प्रत्यक्ष अणभव 35 ते 40 अंशांमदीं आसतलो. या दिसाचे उणे तापमान 25 अंश उष्ण आसतले. तशेंच दिसाचे सुरवेक कांय प्रमाणात धुके पडपाची शक्यता आसा. 14 तारखेमेरेन हलक्या पावसाचो अदमास. मळबान दिसूं येतात कुपां. मंगळारा चडावत आनी उणे तापमान 33 ते 25 डिग्री सेल्सियस. बोट धनयांक शिटकावणी ना. ब्युरो रिपोर्ट गोवा 365. आणि गोवा 365च्यो आयच्यो कोंकणी खबरो हांगाच सोंपतात. ह्यो खबरो तुमकां www.goa365.tv हे आमचे वेबसायटीचेर पळोवपाक मेळटल्यो. ते भायर फॉलो करात आमचो फेसबूक आनी ट्विटर अकाउंट. मेळुया परत पळोवपाक गोंयचो बुलंद आवाज गोवा 365 मोग आसचो.